विश्वास मोगुचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता नावात विश्वास मोगुचारता सगळ्या मनशांक तांचां दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता नावात विश्वास मोगुचारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता नावात विश्वास मोगुचारता Baba beninu soglank tumkan de brodistiu. Mai mogatsu yeukar tumkan soglank e misache betin buktin misache betin vanto gewuya. Bapaci, pudaci ani povitatmiaci navi. Amen. Sorvis portum ci sovi asu. Tumci sovi asu ओपुरबायेच्या भावा भयणीनो ज्या कुटुंबान भावार्थाचें जिवीत जिवे आसा त्या कुटुंबान एकचार दिसून येता ह्या स्वताचेर आमचें क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयारी करतना कुटुंबान भावार्थ खोलावन एकचाराचो बोरवांचो जावया हो विशय विंचून काडला क्रिस्ती कुटुंबान जल्मान हाडूंक देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलां पूण आमच्या कुटुंबान कोश्ट त्रास पिडा उपरासता तेन्ना वांगड्या मदें समजिकाय आनी बोगसणें उणें जाता वो सांगाता मागणें करिनासतना भावार्थाचीं आनी एकचाराचीं पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालूंक लागता आनी कोंसलोन पडटा सान फ्रांसीस शावेराच्या कुटुंबा सोवें आमच्याय कुटुंबा सोवें तो हुस्को दाखयता आनी कुटुंबान भावार्थ परगटूंक आनी शिकूंक तो वावुरलो आमच्या कुटुंबांत आमचो भावार्थ खोलावन एकचाराचो बोरवांचो आमी दुसऱ्यांक जावंक ह्या मिसांत मागतना हें नवें भेटोवंक आदार कोत्तोल्या केंद्राचेर कुटुंब सेवा केंद्र धोर्मीक संगीत केंद्र आनी धोर्मीक कला केंद्र हातूंत वावर कोत्तेल्यांचेरूय देव बेसांव घालूं म्हूण आमी सगळीं मागुया मोगाच्या बाबा beninu हीच कल्पना मनान धरून मिसाचे बेटेंत आमी वांटो घेतना जायते पावटी आमचे कुटुंबान त्रास कोस्ट कुरीस पिडा दूख आयलां तेन्ना घडये आमी ऑन भावार्थी जाल्यान आमी कोतवल्यान देवा लागीं बोगसणें मागुया असले आनी हेर सगळे ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी पेले लागीं बोगसणें मागून आमी म्हणुया हांव पातकी सोरपोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा beninu तुजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात आपासत बेगीन सुदान सांगवार मरी सगळ्या दिवदांनी मोगता आनी तुमकां बाबा beninu तुजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता आनी स्वर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक
तुया वेळार किरीत भशेन आमी मागुया केपें वरादांतली आमची भावा भयणी आयल्यांत आपल्यो गरजो मागणी घेवन आनी तुम्हा सोमेस्ताय सांत फ्रांसीस सावेराच्या पांयाशी आमी आयल्यांत आमचे कुटुंबांतली मागणी घेवन कुटुंबा पासत मागुया आमचे कुटुंब भावार्थाचे कोर एकचाराचे कोर मोगाचे कोर जुंय पिडा आसा ती पिडा पिकोय बेबदिकाय आनी हेर दुसऱ्यांक लोबदुल्यांत तांकां निवार वाटाय म्हूण कुटुंबा खातीर मागुया बेकार आसात हे तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर ते विगुनूच वावराकूय लागू म्हूण मागुया मोगाल बापा तुमय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोद उदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेक आनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची कारसां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बेवंत कोर आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनांक दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप दानियलान म्हणलें राती दर्शनान हांव हें पळयतालो अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्यान सोमदिराक हालयताली त्या सोमदिरांतली 4 व्हडलीं आनी जिन्सां भासांची जनावरां भायर सरलीं पयलें शिवा भाशेन दिसतालें पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले उबारून व्हेले आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें तें वाशेला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें ताच्या तोंडान दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो ताका कोण म्हणटालो उठ आनी जाय तितलें मांस खा हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले 4 तकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो उपरांत रातचे दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें एक 4थें जनावर हांवें देखलें तें बेसुरवें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बलिश्ट ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले सगळे चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं हांव हें शिंगांक पळयतना ताचे मदले एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें ताका जागो दिवंक पयल्या शिंगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगाक मनशां भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो ताचें न्हेसपा आवरण हेमा परी धवें ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं तें शिंग सांगताले त्यो बोडायो
म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जिवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगाक आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचे सोयशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण, आनी सगळ्या पोरजांचे, राष्ट्राचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना, आनी ताचे राजवटीचे केन्नाच निसंतण जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे पोरी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पर्वतांनो आनी दोंगरांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. पृथ्वी वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. सगळीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. समुद्रानो आनी झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. सगळीं म्हणुया. सासणाच्या सासणाक. दोर्यांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. अंतराळावेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवांची मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब. उद्गाराक उबी रावया. गोड रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं, पूण म्हजीं उतरां सोरचीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
ओगाळ बाबा भयणो, आज आमी ह्या वेळार हांगासर एकठांय जाल्या ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक आनी कांय बरो विशय आमकां आयजच्या दिसा नियाळूंक दिल्लो आसा तो म्हणल्यार कुटुंबांत भावार्थ खोलावन एकचाराचो बोरवासो जावया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक एक काणयेचो हांव आदार घेतां. जायतीं वर्सां फाटीं हांव ल्हान आसतना ही काणी हांवें आयकलोली आनी ती हे भाशेन एक शेतकामती आसता आनी शेतकामत्या लागीं जायती जमीन आसता, जायते ताचे लागीं आसता. त्या शेतकामाचो वावर फुडें व्हरचो आसता आनी आतां तो जाणटो जाल्लो आसता. आनी जाणटो जाल्लो आसतना तो आपल्या भुरग्यांक पळयता. जायतीं भुरगीं ताका आसलीं, 5 जाण भुरगीं, पूण हे एकामेका मदें झगडटालीं, एकामेका लागीं ओजोत करतालीं. देखून आतां हांव कितें करतलो काय म्हूण चिंतता. हांव जाणटो जाला, म्हजे लागीं हें वावर आतां जावचो ना करूंक. म्हज्या भुरग्यांनी हें फुडें व्हरूंक जाय, म्हजे लागीं आसा तितलें. आनी तो आपल्या भुरग्यांक आपयता आनी भुरग्यांक सांगता येता आसतना एक एक बोडी घेवन येयात. आनी एकलो एक बोडी घेवन येता आनी ह्यो बोडयो तो बांदता, एक बोरो कसो करता धाकटो आनी तांकां सांगता, एक एकल्याच्या हातीन घालता आनी सांगता हो मोडून म्हाका दाखयात. तांचे लागीं जायना. पयलो आहा तो ट्राय करता, दुसरो करता, तिसरो, हे भाशेन सगळे 5य पूत ताचे ट्राय करता, जायना. मागीर तो सोडटा बरो आनी एक बोडी एक एकल्या लागीं दिता आनी तांकां सांगता आतां मोडून दाखयात. आनी ते इजिली ते मोडटात. आनी तो मागीर तांकां सांगता, तुमी तर एकठांय आसले, एकठांय वावुरले जाल्यार हें सगळें आमचे लागीं आसा तें आनीक मायज जातलें, आनीक सुफोळ आमी जातलीं. वी वूड बी मोर सक्सेसफूल. पूण तुमी तर एकामेका सगळे हे भाशेन झगडीं करीत रावले जाल्यार आनी पयस पयस रावले जाल्यार सगळें काबार जातलें. एक बोडी मोडटात ते भाशेन तुमचें जिवीत मोडटलें. आयचो विशय कुटुंबाचेर आमकां फोकस करूंक आपयता. आनी कुटूंब एकचारान जीव. थंय तर 3 वस्तू आहात. भावार्थ खोलावन एकचाराचो बोरवासो. सो भावार्थ आहा, एकचार आसा आनी बोरवासो आहा. ह्या 3 वस्तूंचेर आयज म्हजो नियाळ फुडें व्हरूंक सोदतां. आनी आयची वाचपां हाचेर आमकां सांगता. पयलें वाचप आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार तें डिफिकल्ट सोजमूंक तें एक विजन. आनी हो प्रवादी आमकां सांगता ही 4 वारीं हांवें पळयलीं आनी सगलो घुसपा गोंदळ जाला. जंयसर सगळें कन्फ्युजन जालां आनी ह्यो सगल्यो पदव्यो आहात त्यो दुसऱ्यांक त्रास करतात, काबार करतात, मारून उडयतात. आनी तरी आसतना देर इज अ होप. एट दी एंड थंयसर बोरवासो आहा. आनी बोरवासो एक कोण तरी येतलो, ताची राजवटकी सदांच आसतली आनी ताचें राज शांतीचें, नितीचें जातलें. जंयसर ओनीत आहा, आतां आमी पळयता ह्यो राज्य आहा ओनीत चलता, सगळें वायट चलता, तरी आसतना एक राजवटकी येतली जंयसर शांती आसतली, जंयसर ओनीत काबार जातली, नीत आसतली. शुवर्तमानांत जेजू आंजिराच्या झाडाची खबर आनी आमकां बिब्लिकल स्कॉलर हे भाशेन कॉमेंट्री सांगतात. आंजिराचें झाड खंय 2 फावटी फळां दिता. वन एट द पासओवर टायम आनी दुसरें एट दी ऑटम, तेन्ना खंय. पूण आंजिराचें झाड जेजू हांगासर हे ओपारीन सांगता एक बोरवासो अगेन आमकां बरें हाडटा तो. आनी हो टायम पारकूंक जाय आमी. आनी हो टायम पारकिलो जाल्यार आमी भावार्थान जिवंक पावतले. भावार्थाची खबर जेजू सांगता. देखून ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदारून, आयची वाचपाचेर आदारून आमच्या जिवितांत आमी भितर सरया. हो नियाळ आमी केला. पयले सुवातेर आमच्या गोराब्यांत हो भावार्थ वाडटलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी आमच्या गोराब्याचेर नदर मारूया. आमचो गोराबो भावार्थान वाडटा काय? आमच्या गोराब्यांत एकचार आहा काय? आमच्या गोराब्यांत आमी बोरवासो जाता काय? आनी मी भावार्थान वाडटले जाल्यार पयले सुवातेर हांव म्हणटलो आमी कुटुंबीक मागणें करूंक जाय. आनी हांव दुसऱ्यांचो एग्जाम्पल दिना, म्हजोच दिता, आमचोच दिता.
कित्याक आमकां जायते फावटी सांगतात प्रीच वॉट यू प्रॅक्टीस. सो हांव आनी म्हजो पादविकार दर दिसाक 8:30 वरांचेर तेर्स करतात. बरोबर येवन आमी मागणें करतात. ते भाशेन आयज हांव तुमकांय सांगतलो जें आमी करतात तें तुमकां सांगता. तुमी मागणें करूंक जाय बरोबर. भावार्थ खोलायतले जाल्यार मागणें करूंकूच जाय घरांत. आनी सान फ्रांसीस शावियर इतलो पयस येयलो भावार्थ घेवन. आमचो भावार्थ खोलावंक तो हे सुवातेर येयलो आनी दुसऱ्या गांवांनी भोंवलो. हो भावार्थ आमकां इतल्या वर्सांचो आमचो वाडूंक जाय आनी दर दिसा आमी ट्राय करूंक जाय. फामील कशी जायते फावटी आमचे लागीं बरोबर मिसाक वचूंक जायना कित्याक भुरग्यांचें मीस दुसरें आसता आनी कितें दुसरें मीस आसता, व्हडल्यांचें मीस दुसरें आसता. दुसऱ्या दिसऱ्या मिसाक आमी वेता. पूण जें मागणें आमी बरोबर करता तें तेर्साचें मागणें. देखून दर दिसाक तेर्साचें मागणें आमी करुया. आय वूड सजेस्ट टू यू दर दिसाक तेर्साचें मागणें एक कुटुंबीक मागणें कशें करुया. आनी दुसरी मागणी एंजलस आहा आनी दुसरी नायट प्रेयर आहा ती आमी करूंक जातात. पूण तेर्साचें मागणें बरोबर करुया आनी हे भाशेन भावार्थ खोलावया. आनी एक सांगतलो म्हणल्यार जायते कुटुंब करतात आनी इट इज व्हेरी नायस थिंग टू नो. बायबल स्टडी करतात आतांचे आमचे कुटुंब. सो तेर्स जाल्या उपरांत घोडे एक बायबल पॅसेज घेतात, आयचें वाचप घेतात आनी ताचेर ती कॉमेंट्री बी वाचतात इंटरनेटाचेर आनी डिस्कस करतात. हें बायबल रिडींग आमकां कोण बरी लागता वो कितें आमकां शिकयता. सो हे भाशेन हांवूय तुमकां सजेस्ट करतलो हे भाशेन आमी करूंक जाता. थोडे कुटुंब करतात आमच्या गोंयांत. तुमी करुया बायबल स्टडी करुया एक कुटुंब कसो आनी हे भाशेन आमचो भावार्थ वाडोवया. दुसरी वस्त थंयसर आसा एकचार. कुटुंबांत एकचार वाडयतलो जाल्यार आमी कितें करुया. हांव म्हणटलो पयले सुवातेर जें आमी करतात तें तुमकां सांगता. आमी चडशे पाद्री आनी आमी दर दिसा बरोबर जेवतात. जायते आमच्या फामिलींत बरोबर जेवतात ती दिसती पडना. आमी जेवतात बरोबर. आनी आदले हांव फिरगोजेन आसलो थंयसर 4 वर्सां आसलो. देखून थंयसरलो एग्जाम्पल दिता. आतांच दुसरे फिरगोजेंत येयला पूण आदले फिरगोजेंत आमी 4 जाण पाद्री आसले आनी 4 जाण बरोबर बसोन जेवताले. 8:30 जेवपाक बसले जाल्यार 9:30 जातालीं, केन्ना 10 वरां जातालीं. आनी कितें आमी करताले उलयताले एकमेका लागीं. जायते उलयताले आमच्यो खबरो, लोकांच्यो खबरो न्ही, आमच्यो खबरो. आयज दिसा आमी कितें केलां, कितें बरें करूंक जातालें हे भाशेन आमी उलोवन. हांव तुमकां सांगता 4 वर्सां आसलो केन्ना आमचे मदें कसलेंय मिसअंडरस्टँडींग जावंक ना, कसलीय झगडीं जावंक ना, कांय जावंक ना. हेंच आयज हांव तुमकां सांगता. आमी घरा कडेन बरोबर जेवलीं जाल्यार बसोन ओ थोडो तरी वेळ बरोबर सारलो जाल्यार आनी हे भाशेन उलयलें जाल्यार जायतें शेअरिंग केलें जाल्यार आमचें कुटुंब एकवटाचें कुटुंब जातलें. आमी करुया, ट्राय करुया बरोबर. ऑल्सो लेट अस सेलिब्रेट इच अदर. कोणें तर कितेंय बरें केलां आनी ताका आमी शाबासकी दिवया. लेट अस सेलिब्रेट मायलस्टोन्स. कोणाक 50 वर्सां जालीं घरांत ओ काजाराची 25 वर्सां ती आमी सेलिब्रेट करता. पूण स्मॉल मायलस्टोन आहात ते आमी आमच्या कुटुंबांत लेट अस सेलिब्रेट देम आनी एकामेकाक सांगाताक एक थोडो वेळ सारुया. घोडे म्हयन्याक एक पावटी खूंय तियात्राक वचोंक जाता, पिक्चराक वचोंक जाता आनी खूंय वचोंक जाता. हे भाशेन आमचो कुटुंब एकठांय दवरूंक वावरया. आनी तिसरी वस्त थंयसर आहा बोरवासो. पयलें वाचप आमकां सांगता सगळ्यांक कन्फ्युजन तेंय घोडे जायते फावटी घोराब्यान जाता, कुफुसांव जाता, मिसअंडरस्टँडींग जाता, झगडीं जातात, घोराब्यांनी जातात, ह्यो वस्तू जातात. पूण तेन्ना आमी कितें करूंक जाय. आमी बोरवासो जावंक जाय एकामेकाक. आमी बोगसोण्याची मनशां जावंक जाय. एकामेका लागीं उलोवंक जाय. कितें प्रॉब्लम जाला तो सॉर्ट आवट उलयनासतना रावल्यार तो सॉर्ट आवट जावचो ना. बरोबर मेळून बोगसोण्याची मनशां आमी उलोवंक येतात तेन्ना टू रेकन्सायल, नॉट टू वीन ओवर एन आर्ग्युमेंट बट टू रेकन्सायल. आमी बोगसोणें हाडूंक तेन्ना आमी एकठांय येता तेन्ना बोरवासो आमी जाता. आनी आमी कुटुंब आमचो तर एकठांय जियेता, कुटुंब आमचो भावार्थाचो जाता. आमी दुसऱ्या कुटुंबाक एक बोरवासो जाता. देखून आयज आमी मागुया कुटुंबांत आमच्या भावार्थ खोलावन पयले सुवातेर एकचाराचो बोरवासो आमी सगळ्यांक जावंक आमकां हे मिसान देवाची कृपा मागुया.
सुगट उबी रावया. देवाचें उतर आमी घेतलां. कुटुंबांत कशीं जिवची तें आमकां सांगलां. आमचो कुटुंब भावार्थाचो जावं, एकचाराचो जावं, मोगाचो जावं, बरो भाशेन कुटुंबा खातीर मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबांत भावार्थ कोलावंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानाक आनी दुखीक बोरवोशान फुडो करून एकचाराचो बोरवोसो फुलोवंक आपल्या हाताखाल आसलोल्या कुटुंबांक गोठाय जावंक बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूलत कर. राजकीय मोळार वावुरतोल्यांनी एक बरें कुटुंब, बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावन दर एका कुटुंबा सोवे बरेपण दाखोवंक आनी कुटुंबान जियेतोल्या सोवे दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकचार बांदतोले जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूलत कर. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटोल्या गो बायलेन संस्काराचें पवित्रपण ओळखून अवघड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर भावार दवरून एकवटाचे बुनयादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बळ मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूलत कर. पेप्तिकाय चुकार खेळप आनी तरेकवार संवयेक बोली पडून कुटुंबीक जिविताचो विबाट जालोल्या कुटुंबाक पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे घोराबे देवाचेर भावात आनी बोरवासो सांबाळटोले घोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूलत कर. कुटुंबाच्या केंद्रान वावुरतोल्यांक धर्मीक संगिताची जबाबदारी आसलोल्यांक आनी धर्मीक वस्तूची आनी घोराची निगा घेतोल्यांक आशिर्वादान भर आनी आपल्याक आसलोले जबाबदारे उद्देशी कुटुंबाचें वर्तेपण उखलून दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूलत कर. स्वर्गीच्या बापा, ही आमच्या भुरग्यांनी केलेली मागणी आयकून घे आनी आमचे कुटुंब अदीक भोक्तीचे आनी शांतीचे कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली सामून मागात. आमेन.
देव आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझे मनाक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवळेन मांडून घे. तांचे वरवीं आमीच तुझे दयाल काळजाक मानच्याक तुजी आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळीन सोर ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरण समोर उमता. जिव्या बावार्थान ताचे पुनर्जन्मपण परगट्टा. तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. दिगुनाथान देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कस मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रित्मेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा, सिमावाक आमच्या आदारी गवणी बापाक, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्सो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन दर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगाचे बाबा बिन्नो अशें म्हणलेलें बी आसा इंग्लिशींतल्यान, अ फॅमिली फॉर प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आमचे कुटुंब अदीक मागण्याचे जावंक, भावार्थाचे जावंक, बोरवाशाचे जावंक आनी अदीक भोक्तीचे जावं म्हूण मागुया. आनी सर पदवीदार देवान आमचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आनी सर्गीचे देण्यांनी आमचे कुटुंब भरूं म्हूण मागून सोरवंडरान शिकयलेले मागणे भावार्थान धीर घेवन आमी सगळ्यात बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक. आनी आमचे सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजूरती पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुजे धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी कशेय परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासभोव चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्ये आसून तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होपडी सुमी जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या काळजान येता. भावार्थान, विस्वासान, बोरवशान ताका घेवंक वेता ती आमी सगळ्योच सुभागी. सुम्या तुजे भितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या कातरान म्हाका बलाकी मेवतली. कातोलीक धर्मा जाणेन बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्या घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion.
The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jésus bang
देवाचे नाव आम्ही सोगलीये, आम्ही सोगलीये. आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. आमच्या काळजांत शेवलोल्या जेजूचें आसणें ओणभोवया आनी ताका ह्या बेडार दिनवासूया. प्रार्थुया. स्वर पदवीदार देव आमच्या दयाल बाबा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाचे विंगींतलीं आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतलीं वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मी नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सोगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर ओंपतल्या पाद्री जॉर्ज रातोस आनी देवाची उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री मारियो नोरोना हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपां आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक दिनवास. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्टो मिसाचो वेळ 6 वाजता, 7:15 वाजता, 8:30 वाजता, 9:45 वाजता, 11 वाजता, 3:30 वाजता, 5 वाजता आनी सांजे 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातोलें. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचें 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचें 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेरेचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्त भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बुजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 वाजता मराठी मीस जातोलें. तिसवेर हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:45 सकाळीं कॅनन्स मास आसतलें. 11 वाजता तामील मीस आसतलें. 12:15 वाजता मल्याळम मीस आसतलें. 2 वाजता सगळ्या स्थलांतरी भावा भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आनी सांजे 5 वाजता सगळ्यांक दिव्या पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भावा भयणाक मीस आसतलें. फाल्यां सकाळीं याज्ञीक आनी धर्मीक भावा भेटयलोलो दीस. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागतल्या. ह्या मिसा भेटेंत भक्तीपोणीन भाग घेतल्या तशेंच ह्या वातावरण पवित्र करूंक वावरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. उबी रावया. एकूच उतर आमचे केपेचे वरादांतलो आमचो डीन फादर कलिस्तो ताचे आनी आमी सगळे केपेचे वरादांत वावरतले याज्ञीक हेरा याज्ञिकां बराबर हांगासर आसात. तुमचे खातीर मागला. तांकां सगल्यांक आमी दिन वाजता आनी वरादांतले सगळे फिरगोजकारां खातीरूय मागला. देवान मागलेले मागला ते हे मिसाचे बलिदानान ते तुमकां फावो जावंक आनी तुमकां सगल्यांक आमी दिन वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमचे कुटुंब अदीक पवित्र करूंक आनी भक्तीचे जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सांव फ्रांसिसाक मागणें सोगलीं बाराबोर. सांव फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापाक तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक निनवासतांव आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटाव. आमेन. San Francisco